काणकोण म्हालात भायल्या लोकांनी व्हड प्रमाणात जमीन विकती घेतल्या आणि गालजीबाग दर्यादेगेर व्हड इमारती बांदपाक लागल्यात। या बांदकामाक कोणाचे आशीर्वाद आसात हाचो गंभीरतायेन विचार करप गरजेचें आसा। वेळार आमकां जाणविकाय जावंक ना जाल्यार सैम आनी थळाव्यांच्या हक्काक धोको निर्माण जातलो असो दावो गोवा फॉरवर्डाचे मुखेली विजय सरदेसाय हांणी केला। तशेंच गांवडोंगरी खोतीगांवांत इको टुरिझमाचो प्रसार करून थळाव्या लोकांक रोजगार दिवपाचो यत्न करतलो। पाळोळ्यांतल्या 22 थळाव्या नुस्तेमारांक बोटी चलोवपा खातीर कायदेशीर परवानगी मेळोवपा खातीर यत्न करतले अशेंय आश्वासन सरदेसाय हांणी दिलें। तांचे असोसिएशन जे आहा तांकां लिगलायज करचे म्हणून असेंब्लीन इश्यू रेज केलो। ताजे मागीर सरकारान तेजी दखल घेवन तांकां झोन नोटिफाय करपा खातीर स्टेप्स घेतिल्ले। आतां एक म्हाका दिसता ते भशेन अनरिलेटेड पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशनाचेर जी ऑर्डर आयल्या, जी ऑर्डर इनलँड वॉटरवेजाक आहा हो दर्यो, दर्याक इनलँड वॉटरवे म्हणूच जायना। इनलँड वॉटरवे म्हणटा ती रिवर ओर रिवरायन एरिया, ताका लागपाचो कायदो सरकार हांगा लागून 22 स्थानीक पाळोळेचे लोकांक जे नुस्तेकार जे आपूण डायवर्सिफाय करूंक सोदतात वॉटर स्पोर्ट एक्टिविटी, कित्याक इतले ट्युरिस्ट हांगा येतात तांकां हो बेनिफीट दिवपाक सरकार सोदना। ज्याचेर अन्याय जाला ते सगळे स्थानीक लोक, तांकां जर फायदो ना वॉटर स्पोर्टाचो जाल्यार कोणाक फायदो जावपाचो? पालोळ्या तर स्थानीक लोकांक पालोळेच्या टुरिझमाचो फायदो मेळना जाल्यार कोणा खातीर टुरिझम जाय हो प्रश्न आहा। आनी अशें जर आहा जाल्यार दुसरे वॉटर स्पोर्ट चालू आहा तांचे बंद उडोवपा पडटले। 65 years आफ्टर लिबरेशन वी आर नॉट एबल टू गिव बेसिक एम्युनिटी ऑफ वॉटर। कट्टे नाक बुडोवपाचे सरकारान आनी उरलं कितें? उदक जर तुमच्याक दिवंक जायना लोकांक सेफ उदक पिवपाक आनी भायल्या लोकांक हांगा हाडटात तुमी आनी तांकां विलो बांदूंक सोदतात, म्हळ्यार गोंयच्या लोकांनी गोंय सोडून वचपाचें ही परिस्थिती बीजेपीन हाडिल्ली आहा। हांव सरकारा कडेन मागतां की हो वॉटर स्पोर्टाचो इश्यू बेगींतल्या बेगीन तांणी सॉल्व करचो। टुरिझम मिनिस्टर प्रोएक्टीव आशिल्लो अशें म्हणून तेय म्हणटात। इश्यू रेज करपी मनीस हांव मंगळारा टुरिझम डायरेक्टराक विचारतलो हे बाबा हाचो स्टेटस कितें जाला तो सांग।